हालींच आमी खोतीगांव वाठारांतल्या कुस्के शाळेच्या शिक्षिकेच्या वेळाचो विशय लावन धरिल्लो। जे भुरगीं वर्गात वेळार येतालीं पूण बाई उसरां येतालीं। काणकोणच्या एडीईआयन शाळेत येवन पळोवणी केली। ह्या फुडें गांवांतल्या शाळांनी बेजबाबदारपणाक खपोवन घेवचें ना अशी शिटकावणी दिली। आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। तालुक्यातल्या कुस्के खोतीगांव शाळेची शिक्षिका ही सदांच लेट येताली अशी जेन्ना माहिती मेळ्ळी त्या उपरांत मिडियान हाजेर वॉच दवरून सकाळच्या जवळ जवळ 7:30 वरांचेर थंय शहानिशा करपा खातीर हजेरी लायली। त्या वेळाचेर ही परिस्थिती सत्य हे उघड जालें आनी जेन्ना मिडियांतल्यान न्यूज व्हायरल जालो त्या उपरांत काणकोण तालुक्यातले एडीआय ऑफिसरांनी हाजेर कडक कारवाई करपा खातीर दुसरे दिसा सुमार 8 वरांचेर ह्या शाळे कडेन भेट दिली। पूण दुसऱ्या दिसाक ही शिक्षिका सुमार 7:30 वरांचेरच थंयच पाविल्ली। ह्या प्रकरणाचेर काणकोणातले भाग शिक्षण अधिकारी म्हणजेच एडीआय ऑफिसर अशोक गावस देसाय आनीक लॉरेन्स पेरेरा ह्या दोन्ही ऑफिसरां कडेन मेळ्ळे त्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की हाजे फुडें जे गांवांतले शाळो आसा खंयच्योय शाळा आसूं त्या शाळे कडेन आमी सामकें गंभीर्यान लक्ष दवरतले। शाळेंतल्या पेरंट्सांनी त्याच बरोबर पीटीएतल्या खंयच्याय सदस्यान किंवा गांवान ह्या विशयाचेर खास करून एड्युकेशन विशयाचेर काम करपी कोणी तरणाटे आसूं दी किंवा खंयची संस्था आसूं दी ह्या मनशांनी आमकां शाळेंतले शिक्षक सकाळीं लेट येता किंवा मदल्या सुटीक आनी खंय वयता किंवा शाळा बेगी सोडून वयता अशें जर खंयच्याय शिक्षकाचें प्रकरण जर तांकां जर खबर आसत आनी तें जर आमच्या नजरेक हाडून दिलें जाल्यार आमी ताजे कडेन हाय अलर्ट नजरेन पळयतले आनी इन फ्युचराक आमी ज्यो गांवांनी शाळो आसा त्या शाळां कडेन सकाळचे 7:45 वरांचेर किंवा 8 वरांच्या पयलीं आमी विजीट करतले। पूण आमी शाळे कडेन अशा पद्दतीचे खंयचेच आमी कारस्थान खपोवन घेवचें ना की फक्त पेरेंट्स पालक टीचर किंवा बाकीचे हेच अशेंच न्ही किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फोन करून व्हॉट्सअप किंवा इतर खंयच्याय माध्यमांतल्यान जरी तरी आमकां अशी एखाद्या टिचरा विशींची चुकीची माहिती मेळ्ळी जाल्यार आमी ताजे कडेन गंभीर्यान वॉच दवरतले, ताजेर विजिलन्स करतले। आमी जरी पावले ना जाल्यार बाकीच्या आनी खंयच्याय मनशा कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन काडून हाय अलर्ट पद्दतीन संपूर्ण काणकोणाक तरी आमी अलर्ट रावतले अशें तांच्यांनी आमकां सांगलें। शाळेक शिक्षक म्हणून कार्यरत जावप हे फक्त बिझनेस न्ही किंवा गव्हर्मेंटाची सर्वीस न्हू, फक्त इतल्याच एंगलांतल्यान किंवा अशाच दृश्टिकोनांतल्यान हाजे कडेन पळोवचें न्ही। कारण शिक्षक हो आसा तो विद्यार्थ्यांक घडोवपी आसा। ताणें फक्त नेमार आयले फॉर्मेलिटीज केल्यो म्हणून जायना, ताणें मनांतल्यान येवन त्या पद्दतीन शाळे कडेन समरस जावन भुरग्यां कडेन आपुलकीन वेगवेगळ्या पद्दतीन भुरगे कशे शिस्तबद्ध जातले हाजे कडेन कटाक्षान लक्ष दिवपाची गरज आसा। पूण आज बदलत्या परिस्थितीनुसार आयचे बरेचशे तरणाटे किंवा युवा युवती जे आसा शाळा म्हणजे हाफ दिसाचेच म्हणजे अर्द्या दीस शिकोवपाचेच आसा, म्हणजे हाफ दिसाची ड्युटी आसा अशें समजून शाळे कडेन एक बिझनेस किंवा सर्वीस ह्या नात्यान पळयता हें सामकें चुकीचें आनी ही सामकी खंताची गजाल आसा अशा पद्दतीन ताणें ह्या विशयाचेर निरशेवणी उक्तायली। शिक्षिका जेन्ना पयसुल्ल्यान येता त्या वेळाचेर ती टायर्ड जाल्ली आसता, त्या वेळाचेर ती रिलॅक्स जावन शाळेच्या भुरग्यां बरोबर समरस जावपाक जाय। त्याच बरोबर शिक्षिकेचे कांय घरा कडेचे विशय आसता किंवा नातवंडाचे किंवा ताच्या संबंधाचे वेगवेगळ्या विशयांक ती शिक्षिका घुसपटली आसत। ती जेन्ना शाळेक येता ती शाळेक आयल्या उपरांत ते विशय विसरून शाळे कडेन भुरग्यां कडेन ती समरस जावपा खातीर निदान एक 10 मिनटां तरी लागता। देखून शिक्षिकेन शाळेच्या टायमा परस 10 मिनटां तरी पयलीं पावप हें सामकें नितांत गरज आसा अशें ताचें म्हणणें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।